Lord, praise the Lord, praise the Lord. मोगाच्यानो आम्ही पाताक रडून जिनी बदला म्हणल्या विषयात जेजूचे आपोवणे ते लुकाच्या वांजेलाच्या 13व्या अध्यायाचे 3रे वचन आणि 5वें वचन आम्ही प्रस्तावनात ऐकला. 2 शिकवण आम्ही ऐकल्यो पाताक रडून जिनी बदला म्हणल्या विषयात. ताच्या उपरांत आम्ही दुसऱ्या भागांत आम्ही ऐकले काउंटरफीट रिपेंटन्स. कितें काउंटरफीट रिपेंटन्स, ठक्की या फेक कितें आमी म्हणटा तशें तें त्या विशयान पयलें आमी आयकलें. ताचे उपरांत आमी प्रामाणीकपणाचें रिपेंटन्स खंयचें म्हणलें जाणा जावंक आमी प्रारंभ केलें. प्रामाणीकपणाचें रिपेंटन्स आमी सांगते आसात म्हण सांगलें. तें एक स्पिरिच्युअल ऑइंटमेंट, कितें आत्मीक वखद म्हण सांगलें. ते वखदाक तयार करचे वखद इन्ग्रिडियंट्स आशिल्ले सांगते उपयोग जे म्हण सांगलें. तातूंत पयलें जावन आसा सायट ऑफ सीन, दुसरें जावन आसा सॉरो फॉर सीन, तिसरें जावन आसा कन्फेशन ऑफ सीन, चवथें जावन आसा शेम फॉर सीन, पांचवें जावन आसा हेट्रेड ऑफ सीन आनी 6वें जावन आसा टर्न बॅक फ्रॉम सीन. म्हणजे पाताक पळोवचें, पातकाची दूख धरची, कुमसार जावचें, पातकाची लज भोगची, पातकाचें द्वेश करचो, खंटाळचें आनी पातकांतल्यान फाटीं परतोवचें. हे सांगत्यो म्हण सांगलें. त्या सांगत्यांत कितें जाता मोगाचें आमी पयलें सायट ऑफ सीन आयकलें, दुसरें सॉरो फॉर सीन आयकलें. आतां तिसरें आज आमी कुमसारा विशयान कन्फेशन ऑफ सीन आयकता. पळय, सॉरो फॉर सीन म्हणटना आमच्या काळजांत मारिया मॅग्दलेना विशयांत आमी आयकलें न्हय. काळजांत जावन उमाळटा एक जर कशी दुखाची ती जर भायर येची. कशें येता? 2 वाट्यो आसा म्हणटा. 2 वाट्यो खंयचे? एक आमचे दोळ्यांत जावन ती दुखां गळटात. दुसरें आमचे पाताक आमी उचान सांगचें, आमच्या जिबेन उचान सांगचें जावन आसा. हांगा पळया, नेहमायाच्या ग्रंथांत 9 अध्याय 2 वचनांत आमकां इस्रायल बद्दल कुमसार जावचें आयकूंक मेळटा. सर विदेशांत हांव वेगळी सरलेली उबे रावली आनी आपली पातकां आनी आपल्या पूर्वजांची पातकां ताणें उचारून सांगलें. पळया, उचारून सांगचें. पाताक कन्फेशन म्हळ्यार हांव पातकी म्हूण उचारून सांगचें. कळ्ळें तुमकां? हांव पातकी म्हणून उचारून सांगचें जावन आसा. हांगा होसिया प्रवादी मार्फत देवाचें उतर 5व्या अध्यायान 15व्या वचनांत आमकां एक मेटाफर कशें आयकूंक मेळटा. ती आयकया. होसिया चॅप्टर 5 वर्स 15. हांव म्हज्या जाग्याक परतून फाटीं वेतलो आनी ताणी आपलो गुन्यांव वळखून घेवन म्हाका सोदीसर हांव रावतलो. पळय, हांगा एक कशें म्हळ्यार एक आवय आसा आनी एक ल्हान भुरगें आसा. 2 वर्सांचें सुंकरो, 3 वर्सांचें सुंकरो. हांगा आवयक भुरगें कितें करता, कितें दोस्ता या चूक करता. आवय म्हणटा सॉरी म्हण. भुरगीं वतात तुमकां, आमी कितले ल्हान आसता सॉरी म्हणटले म्हणून तुमकां वता. भुरगीं सलबायान सॉरी म्हणून तयार जायनात. भुरगें सॉरी म्हणना. आवयक आणखी राग येता. तूं सॉरी म्हणना जाल्यार हांव तुजे कडेन उलयना. आवय लिपता वचून भुरग्यांक तिसरी पळयता इल्लो वेळ. मागीर लोक मम्मी म्हणटा. मम्मी जाप दिना आनी इल्लो वेळान परतून मम्मी. मागीर जाप दिना जाल्यार भुरगें रडूंक सुरू करता आनी सॉरी मम्मी आनी मुखार करना मम्मी, प्लीज मम्मी, ये मम्मी. हय, तशें देव आमचो देव केला. आमी पाताक केल्ले आमी कबूल करनातल्या वेळार, आमी हांव फातकी म्हण मानून गेले वेळार कितें जाता? देव आपले मुख आमळ्ळी पळयता. मोगाच्या भगवंत ग्रेगोरी नाझेंतेन आमचो पुर्विलो बाप तो अशें म्हणटा कुमसार जावचें. हांव पातकी म्हणून पाताक कबूल करचें जावन आसा. आमच्या आत्म्याक जाल्ल्या घायाक ऑइंटमेंट पळय मोगाचें तें ऑइंटमेंट आमी अप्लाय करूंक आसा. मोगाचें कुमसार जावचें म्हळ्यार
आमी आमकांच अक्यूज करते हांव पातकी मैं कुल्पा मैं माक्सिमा कुल्पा वही मोगाचेर न्हू आमी आमकांच अक्यूज करूंक आसा आमी कबूल करूंक आसा आनी केदो आमी अशें करता सोबीत तरान सांगता वो शिकोणदार कितें म्हणटा पळया आमकां आमी पाताक केल्या तक्षण आमचे विरुद्ध फिर्याद मांडूंक एकलो देवा मुखार दीस रात उबे रावन आमचे विरुद्ध फिर्याद म्हणटा आनी केलें जाल्यार आमी पयलें ताच्याचे पयलें चुकल्या तक्षण चुकल्या घडये सोम्या हांव चुकलो म्हज्या बातक्याची काबूत कर म्हणून प्रामाणीकपणान हांव मी उचान सांगता तें जाल्यार पळया अशें सांगता बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 12 वर्स 10b वाच बे तेदवा सरकार बोड एकताळो हांवें आयकलो आतां जाल्यार तारण आयलें देवाची पदवी आनी राजवटकी आनी ताच्या क्रिस्ताचो अधिकार स्थापीत जालो कारण आमच्या भावा विरुद्ध म्हजे आनी तुमचे विरुद्ध फिर्याद सांगतेल्याक म्हणजे दीस रात तांचेर देवा समोर चूक मांडतेल्याक कान धरनीक शेवटी नाही पळय हांगा आमी केदो हांव फातकी म्हणून कबूल करता आनी सैतान वता हाणें प्रद्वारपणाच्या पाताक केला हाणें चोरी केल्या हाणें फट साक्ष दिल्या हाणें खबरो केल्यात हाणें गर्व केला म्हणून आमच्या विरुद्ध फिर्याद म्हणटा ना देव म्हणटा आनी आपूण पातकी म्हणून मानून घेतला आनी म्हजी दया म्हजी काकोल मागल्या तूं लेट आयलोय सैताना तांचे विरुद्ध तुका फिर्याद मांडूंक अवकाश ना तूं लेट आयलोय मोगाचें न्हू हें घडटा हें आमी जाणा जायचे आनी मोगाचें न्हू आणखी नम्र आसात कोण खालते आसात ते फिर्याद आपणा विरुद्धच फिर्याद मांडचे मात्र न्हय ते आपणा विरुद्ध झडती सहित मांडतात आपणाच विरोध झडती म्हणतात पळय मोगाचें न्हू केदो जाल्यार आमी झडती आमचेच विरुद्ध झडती करता कितें झडती करचें म्हळ्यार हांवें केल्ल्या पातकाक ही शिक्षा फावो पळय मोगाचें न्हू शिक्षा म्हणटाना आमकां सर्ग्या विशयांतींतल्यान सर्गांनी अंतस्त आसात काय पावलाक ताका 12 ताका दर्शनां दिलीं पावल म्हणटा आय वॉज टेकन टू एम्पिरियन हेवन तिसऱ्या सर्गाक वयलें म्हण सर्गांत अंतस्त आसात तशें तेमकोणांनी भोवशा विविध जागे आसात पळय जेजू म्हणटा नेनारपणान केल्ल्याक शिक्षा आसा पुणूय शिक्षा जाणा आसून केल्ल्याक चड शिक्षा तशें वो कोण एक खालतो नम्रतेन म्हाका वय नेबुकादनेझरान कशें तें आख्खें 7 पटीन चड चापयलें त्या जाग्याक हांव फावो देवा वय त्या जाग्याक हांव फावो तुवें म्हाका ती शिक्षा लायल्या रे वय हांव ताका पात्र जावन आसा आनी अशें म्हणटा आसतना देवाचें उतार आमकां अशें बसयता केदो आमचीच आमी झडती करता न्ही केवळ आमचे विरुद्ध फिर्याद म्हणचें हांव फातकी म्हणचे मात्र न्ही म्हाका ही शिक्षा फावो म्हण हांव झडती फायनल फैसल दिता हांव फरमान मारता म्हजेच विरुद्ध पयल्या कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पत्रांत 11व्या अध्यायांत 31 वचनांत 1 Corinthians chapter 11 verse 31 पूण आमी आमचीच पयली झडती केली जाल्यार ह्या परी देवाच्या झडते काल आमी येतिना पळया केन्ना आमी झडती करता ते जाल्यार आमची झडती जायना देव आमची झडती करिना तितलो दयाळ आमचो देव जाले पूण आमी पळया सबार जाणांनी पाताक आपल्याक वळखून आमी देवाचे उतार म्हणटा जुदास रिपेंटेड पाताक रडलो म्हणटा साल हांव चुकलो म्हणटा पूण ते प्रामाणीक न्हय आमचे गुमसारे तशेंच आमी हांव चुकलो हांव फातकी हांव अपराधी हांव दोशी हांव गुन्यांवकार म्हणून वळखून काणी येवचें ताका 8 संगत्यो गरजेच्यो प्रामाणीकपणाचे गुमसार म्हणचे जाल्यार ताका 8 संगत्यो गरजेच्यो एक एक तुमी जाणा जावया पयलें जावन आसा कन्फेशन शूड बी वॉलंटरी गुमसार आमी जावचे ते वॉलंटरी जायचे आमकां कशें
एका चोराक धरले म्हण तिंदा तो पहिले ना ना म्हणटा केदा एक मार दिवंक पोलीस हात बोलता तक्षण कबूल करतात तशे नाही ताका वॉलंटरी म्हणनात मोगाच्यानो आम्ही सभारपती कुमसारांत प्रामाणिकपणान सांगूंक तयार जायनो पळया हांगा बायबलांत एक खूब सोबीत गणित आसा बुक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 22 वर्स 34 पळय बालमान सर्वेश्वराच्या दूताक जाप दिली सर्वेश्वराच्या दूताक जाप दिली हांवें पाताक केले हांवें पाताक केलें पळया बालाम कितें म्हणटा हांवें पाताक केलें के जाणा म्हणटा हाचे बॅकग्राऊंड तुमकां गोतोसिजे बालाक म्हणून राई मोवाब राई तो इस्रायलाचेर शिराप घाल म्हणून बाला म्हाका आपयता प्रवाद येतो ताका आपयता पयशे दिता इतले दिता तितले दिता हो आशेक येता आपल्या गाडवार बसून येत असतना गाडव एक आशीर वाटेर कितें करता हाका ह्या हाका वणटीक धडयता त्या वणटीक धडयता बाला म्हाका राग येता आनी गाडवाक मारता बडयता गाडाव पडता सकयल आनी गाडावक देव तोंड दिता खंय काणी न्हय मोगाचें न्हू बुका आतां वाचल्यान तें घडीत तुमी वाचल्यार कळटा गाडाव उलयता इतले दीस हांव तुका आपण नाटलो तोच गाडाव न्हय हांव वयर आनी कित्याक मारतय मारचें न्हय तुका पुरता म्हणटा बालाम के समाधान काणी गे बालाम म्हाका मारच्याक पयलें म्हाका पुरच्या पयलें थंय पळय मुखार पळय कोण आसा म्हणनो तुका मारूंक देवदूत राखून रावला अशें जाला बालामाचे दोळे उक्ते जातात आनी पळयता मुखार देवदूत तलवार काडून बालामाक मारूंक राखून रावला ते जाला हांव चुकलो हे न्हय वॉलंटरी कन्फेशन मोगाच्यान वॉलंटरी कन्फेशन म्हळ्यार कशें एक चिंत्या एक धूप दिवचो रूख आसा ताका घाय करनासतना धूप येता खंय तें गम येता खंय तें प्युअर खंय तशेंच मोव भरला मोवाचे पळयेंत मोव भरला ते प्रत्येक पेटकन कशें मोव गळटा तशें आमच्या वणटाक हांव खण्याच कसलेच बलात्कार करनासतना आमकां कांयच हें करनासतना आमी उक्त्यान तुमसार जावचें तें जावन आसा वॉलंटरी कसो बेचीक पुत्र लुकाच्या वांजेलांत 15व्या अध्यायांत 18व्या वचनांत कसो आयलो तूं बेचीक पुत्र तिके वाचपे हांव आतांच सुटून म्हज्या बापाय सरशी वेता हांव आतांच सुटून म्हज्या बापायक सरशी वेता आनी म्हणटा बाबा देवाचे आनी तुजे विरुद्ध हांवें पाताक केलें पळया वॉलंटरी दुसरें जावन आसा मोगाचें न्हू दुसरें जावन आसा कन्फेस विथ रिमोर्स म्हळ्यार आमी तळमळचें म्हजें पाताक कितलें जड जाता म्हाका हें पाताक नाका हांवें भायर घालीचें तळमळचें तें वजें जावन दिसता म्हाका रिझेंटमेंट बिटरनेस वय कोडू लागता म्हाका एक पटी हांवें कुमसार जायचे दुखां गळोवन कुमसार जायचे वय दावीद राई किर्तन 38 वर्स 4 30 आनी 8 किर्तन 4 वचनांत अशें म्हणटा आयकायात कित्याक म्हजी पातकां म्हज्या माथ्या वयर पावल्यांत एका जड वजे भशेन ती म्हाका खूब जड जाल्यात वय मोगाचें पाताक आमकां अशें जाता हे जाल्यार आमी पातकाचें वजें प्रामाणीकपणान वळखून येता वय कुमसार सदिस्तांव जावचे विंगड पातकाचे वज्याचें दूख घाई आत्म्यान भोगतें दुसरें जावन आसा मोगाचें आतां तिसरें जावन आसा कन्फेशन मस्ट बी सिन्सियर प्रामाणीक कुमसार जावंक आसा अर्दें कडेन लिपोवन आनी न्हय मोगाचें न्हू भाग्यवंत अगस्तीना विशयान आमी आयकलां न्हय भगवंत अगस्तीन आपणाचें परिवर्तन जावच्या पयलें देवा कडेन मागतालो खंय कुमसार जातालो खंय कितें देवा हांव चुकलां हें पाताक म्हाका करूंक नाका म्हाका तें पाताक बंद करूंक करपा दी कळ्ळें तितलें सोबीतकान मागता पळय हें पाताक हांवें रावूंक बंद करूंक आनी मुखार करिनासल्या बरी म्हाका करपा दी तक्षण म्हणटा खंय इतले बेगीन न्हय देवा आनी इल्ले दीस जावं दी आनी वर्सां जावं दी ताका पाठाक सोडूंक नाका सिन्सियर न्हय तें प्रामाणीक कुमसार
उक्त्यान आमी जावचें कितें चल्ली पळय नासतना काळीज देवा मुखार उक्तें दवरचें जावन आसा मोगाचें न्हू. देवाक गोत्ता नाजाल्यार कांयच ना, सकट गोत्ता. पूण हांवें कुमसार जातना पाताक उक्त्यान सांगूंक आसा, प्रामाणीकपणान सांगूंक आसा. मोगाचें चवथें जावन आसा पर्टिक्युलरायज्ड sin. When you confess particularized sin, हे अनरिजनरेट म्हणटात, नॅचरल मॅन म्हणटात. ते कितें करतात, विकेंड आनी कितें आसा ते देरेल जावन सांगतात हांव पातकी देरेल जावन सांगतात. पूण ते पर्टिक्युलरायज करनात. आमी हे पातक केला ना. पळया, एक मनशाक कोणे म्हणे अटॅक केला ना, ऍक्सिडेंट जाला, ऍक्सिडेंटान कोण मार जाला, माथ्याक मार जाला, हाताक मार जाला, धमपराक मार जाला, डाक्टराकडे येवन तो कितें करता, हर एक घाय दाखयता, हांगा मार जाला, फाटीक मार जाला, सकट दाखयना गे. तशेंच कुमसारान मोगाचें न्हू, आमचे हर एक पाताक आमी सांगूंक आसा. हर एक पाताक खंयचेंच स्पेर करूंक ना. खंयची आमकां चड बाधक करतात ती पातकां आमी उचान सांगूंक आसा. आमी तें केलां, आमी हें केलां, प्रद्वार केला आनी कितें केलां, हर एक सांगूंक आसा मोगाचें न्हू. उक्त्यान कशें पळया, इस्रायल पयला बूक ऑफ जजीस, न्यायकर्त्यांच्या पुस्तकांत 10व्या अध्यायाच्या 10व्या वचनांत कशें तांचे पाताक सांगतात पळया, पर्टिक्युलर जावन सांगतात. तेन्ना इस्रायलितांनी सर्वेस्वराक बोब मारली. ताणी म्हळें आमी तुजे विरोध पाताक केलें आमी आमच्या देवाक विसरल्या आनी आमच्या देवाक आमी विसरल्या आनी आमी बालाची सेवा केली. कितें केली कोणाची? आमच्या देवाक सांडून आमी बाला फाटल्यान गेल्या. आमी मोगाचें न्हू. आमकां बुक ऑफ ड्यूट्रॉनॉमी पळया, तिके वाचू ड्यूट्रॉनॉमी चॅप्टर 18 वर्स 10 and 11. लोकांमध्ये आपल्या पुताक वा धुवेक पुजांत लासून बली पेटयतलो वा ज्योतिषी ऐका, शकुनी, मंत्रवादी, जादूगार, गाडी, भूता प्रेतांकडे वतेले वा मेल्ल्यांकडे सल्ला घेवची. आमी कितले जाण अशें करना, माठ मंत्री गडी पण पुरो, माठ मंत्री गडी पण आमी उचान सांगता. तितले मात्र न्ही, पहिल्या कोरिंथीयांक बरयल्ल्या पत्रांत 6वा अध्याय 10वें वचन तिके वाच पळय. फटवून पडा नाका. व्यभिचारी, बॉम्बे आयडोलेटर्स, अडल्टरर्स, homosexuals, चोर, thief, अपस्वार्थी, greedy, अमलखोर, drunkards, खोटे जिबेचे, लोभी. पळया मोगाचें न्हू, इतली पालकांची लिस्ट आसा. आमी उचान सांगता गी. भगवान तोमास अक्विनास सांगता, आमी कुमसार जातना हांव कोण म्हणल्यार अंतस्त म्हजें हें सांगूंक आसा, म्हजें स्टेटस सांगूंक आसा. हांव एक शिकवणदार. म्हज्या पाताक तुमच्या पातकाक सरी करूंक जायना. म्हाका ह्या जाग्यार दवरलां, देखून हांवें करचें पाताक सारकें उचान सांगूंक आसा. जर प्रद्वार केला, 1 पटी केला, 2 पटी केला, 10 पटी केला, कितल्या स्त्रियां संगता केला, कितल्या दादल्या संगता केला, सांगूंक आसा. हर एक तराच्या पाताक आमी सारकें पर्टिक्युलरायज करूंक आसा आनी तें सारकें सांगूंक आसा मोगाचें न्हू, लिपोवंक ना. तेदा मात्र तें कुमसार जाता, पर्टिक्युलरायज करून हें पाताक अमके पातक असलें पाताक हांवें केलां, कितले पटी केलां, देवा मुखार हांवें वळखून घेतली म्हाजी चुकलो सोम्या. वय मोगाचें न्हू, हें 4th जावन आसा. आनी 5वें जावन आसा sin in the fountain म्हणटा हो सिकंदार. म्हळ्यार आमची मूळ पातकां पळय, आमचे सैम पातकी सैम. ह्या पातकी सैमांत आमचे ते एक विकाळ वाल उब जाता. पाळां आसात, मुळां आसात पातकाची.
हेब्रांक बरयल्ल्या पत्रांत 12व्या अध्यायांत 15वें वचन तिके वाचबाये. देवाची कृपा देवाची कृपा तुमचे मध्ये तुमचे मध्ये कोणाकच चुका न जायशे कोणाकच चुका न जायशे सत्राय सांभाळा. तुमचे मध्ये विकाचे पाळ विकाचे ऐक समायकया विकाचे पाळ पाले नसे आणि ताच्या विकाचो ओसो सगळ्या सभेंत बघा आमचे ते असते ते विकाचे पाळ आमकां आमची सगळी कूड विकाळ करता मात्र न्ही सभाय मेळयता पवित्र सभा मेळयता हय मोगाचे न्हू त्या देखून आमी हे आमचे सैबाचे पातात म्हणतो सैबाचे पातात पळया हे मस्तपटी आमी काय करता सैतानान नाटले म्हाका येवेन म्हणल्यार बरी म्हाका सैतान सोडपान नाटले ना मोगाचे न्हू हे म्हजे भितर असते पातात देखून दावीद राय म्हणटा कीर्तन 51 वर्स 5 तिका पळया पळे हांव गुन्यांवान जल्मालो पातकान म्हजी आवय म्हाका गरबी सांबाळली पळया म्हणजे ते मूळ पाताक आसा हे पाताक आमी सैतानान नाडल्यात म्हणून पळया तुमकां हे मूळ पाताक तुमकां एक एग्जाम्पल दिता चिंत्या तुमचे एक 3 म्हयन्यांचे ल्हानशे नेणटे भुरगें आसा खुशीच्या बायलेक खुशी लागाच्या बायलेक 4 म्हयन्यांचे बालशे 6 म्हयन्यांचे बालशे आसा ते आपल्या भुरग्याक काणून येता तुम्ही काय करता तर तुमच्या ह्या भुरग्या मुखार 3 म्हयन्यांच्या भुरग्या मुखार त्या भुरग्याचो इल्लो मोग केल्या बरी करतात कितें करता तुमचे भुरगे 3 म्हयन्यांचे मसरान भरता रागान भरता रडता खंय जावन येयलें देवसरान नाडले ते देशा 3 म्हयन्यांच्या भुरग्याक खंय जावन येयलें सैबाचें पातात हे आमी कुंसारांत आमी उक्त्यान सांगूंक आसा म्हजो गर्व म्हजो राग राग येतना ना बगसाणे मोसरू कामकपणाची पातकां दुडवासाची पातकां अभलासपणाची पातकां बेबेपणू पियोणे गमत आलसाई दुबाव कबराळे जिवीत चारी करू आमी सांगता मोगाच्या न्हू ही पातकां सैबाची पातकां फावंटेन हांगाचा आनी केदार शिकोवन सांगलें हें काळेज आमचें एक स्प्रिंग घाल्ल्या बरी हांगा तावनूच जाता आनी सगळी कूड मेळयता जेजून सांगलें मार्काच्या 7व्या अध्यायांत 21 वचनां भितर जावन कितें येता तें मेळयता भितरूच आसा हय मुखाचे न्हू ही सैबाची पातकां आमी रडूंक आसात सोवें जावन एग्रिवेटेड सिन्स म्हणटा हे समायकया कित्याक ते कशें तुमचे गमन म्हजे कुशीन अट्रॅक्ट करूंक हांव रावलो एग्रिवेटेड सीन म्हणटात सर्कमस्टान्साचे एग्रिवेटेड सीन म्हळ्यार आमकां मस्त जाणांक गत्तूना आतां पळय हांव सांगता तुमकां हांव सादारण 13 आनी 14 वर्सांचो प्रायचो आसता म्हणचेर आमकां लातीन भाशेन मी चाललें 1965 व्हॅटिकन II जाल्ल्या मागीर 67 बहुशा आमच्या भाशेन कोंकणी कन्नडा इंग्लीश तामीळ मलयाळम हिंदी मराठी आमच्या भाशेन मिस आयली तशेंच पळय हांव बायबल म्हजो पळयतालो 2000 इसवेन 2000 इसवेन प्रिंट जाला बायबल आमचो कोंकणी बायबल संपूर्ण बायबल फूल बायबल ताचे पयलो एक नवो सोलोमन बारीक काडलो फूल बायबल न्हय तो पळय आमच्या मलगड्यांक 1966 हांव म्हणटा ना ताचे पयले आमच्या मलगड्यांक केवल लॅटीन भाशेन मिस तांकां कांय समजनासलें हांव मिस्र जर करतालो आमी मिस्र जर करचे भुरगे आमी जाप दिताले लॅटीन भाशेन कॉन्फिदेर देव हांव फातकी मेया कुलपा आमी म्हणटाले हांव आदेर नोस्तेर वही आमचे बापा जापी दिताले हांव ओरा प्रोनोबेसन पुरा वही पूण आतां ते जाग्यार कितें आसा तांकां कांय नॉलेज नातिल्ली आमकां कितें जाला 1990 बहुशा आमकां रेतिऱ्यो बायबल कन्वेन्शनां आमकां शिकोवणे वयर शिकोवणू बायबल आमच्या भाशेन मेळ्ळा आमकां कोंकणी भाशेन आमच्या भाशेन मिस कितले जाय आमकां शिकोवणू आमची नॉलेज वाडल्या तशेंच आमकां पवित्र भाशान शिकोवन मेळून ग्रेस आमकां भरल्या कृपा आमकां वाडल्या
ह्या विशयांत आमी पाहताय नॉलेज अगेन्स्ट नॉलेज, sin against knowledge, sin against grace, sin against vows. vows म्हणटाना आमी आंगवण्यो करता, आमी बसवणी दिता. पळया काजारी जाल्ली आमी गोबायलां पवित्र सभे मुखार, देवा मुखार, सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन, हर एक तरेच्या मोरा पर्यंत एकामेका विश्वासी रावतो म्हणून आमी भास दिता. कितें जाता आज बसवण्यो? कितलीं काजारां एका म्हयन्या भितर, 3 म्हयन्या भितर, 6 म्हयन्या भितर चुकतात ते क्षुल्लक कारणा खातीर खंय गेली आमी दिल्ली भास वावस. कांय नाका आणखी तुमकां बरें सांगता. मोगाचें न्हू आमी इस्टराच्या राती, हर एक इस्टरा राती वाती धरता हातान पेटयल्ल्यो आनी आमी कितें करता? पाद्र्याक विचारता आमकां, फादर विचारता सैतानाक तुमी पाठ करतात? वय हांव पाठ करता. ताज्या बुलावण्यांक पाठ करतात? वय हांव पाठ करता. पादाक तुमी सांगतात? वय हांव सांगता. खंय गेली ती देवा मुखार, पवित्र सभे मुखार दिवची ती बसवणी? पावस वेर इज. आमचे रिलिजियस भाव भयणी, आमचे याजक भाव सेलिबसी आनी कले आंगवण्यो करतात, वावस करतात. हाऊ मेनी ऑफ देम आर ब्रेकिंग? This is aggravated sin. Enhanced sin. आज आमच्या पादाक वाडतेच आसा, कुरपा कितली वाडतेच आसा तितलें पादाकी वाडतेच आसा. मोगाचें न्हू आमकां गोत्तू जायना. हें आमी सांगूंक आसा. Sin against knowledge, sin against grace, sin against vows, sin against experience, sin against judgment. हें पुरो सांगूंक आसा मोगाचें न्हू. 7वें जावन आसा हांव कुमसार हांव देवा मुखार येतना खालतेपणी येवन हांवें सांगूंक आसा तुवें म्हाका केदी व्हडली शिक्षा लायल्यार हांव योग्य ताका, हांव पात्र ताका. कित्याक देव आमचो आमकां आमची शिक्षा कितली लायली ताज्या किमोनी लायता. Psalm 103:10 तिके वाचपे. आमच्या पातकांप्रमाणे आमच्या पातकांप्रमाणे आमचेकडे तो व्यवहार करीना. आमचेकडे तो व्यवहार करीना. आमच्या गुन्ह्यांक फावो ते आमच्या गुन्हांक फावो त्या मापान परीकपण घेना. शिक्षा लायना. दावीद राई तेंच म्हणटा कीर्तन 51:4b. तुझे विरोध तुझे विरोध, तुझ्या एकल्याचेच तुझ्या विरोध एकल्याचोच विरोध हांवें हांवें पाताक पाताक केले. जे तुजे दिश्टीन वायट ते हांवें जे केले. तुझ्या दृष्टीन वाईट ते हांवें केलें. देखून तू न्याय निर्णय करतय देखून तू म्हजे न्याय निर्णय म्हजी झडती करते ते ना. तेन्ना नीतिवंत तू नीतिवंत फरमान दिता ते फरमान दिता ते ना. सुखी तू वेळ. सुखी वेळ. अशेंच आमी म्हणूंक आसा मोगाचें न्हू. आमकां शिक्षा लायल्यार म्हाका कित्याक हें फाव जालें? आमी कितले फावटी क्वेश्चन करता देवाक म्हाका मात्र कित्याक अशें जालें? ना मोगाचें न्हू. देव आमच्या पातकांक समासरी जावन शिक्षा लायना, उणी लायता तो. हय मोगाचें न्हू. ह्या देखून आमी देवाक क्लियर करूंक आसा, क्लियर करूंक आसा. देवान आमकां शिक्षा लावची वस्तू न्हय. आमी क्लियर करूंक आसा. मोगाचें न्हू. 8वें जावन निमाणें मोगाचें न्हू. आमी कुमसार जातना पाताक सोडूंक दृढ निश्चय करूंक आसा, निर्धार करूंक आसा. पाताक सांडटा. हय मोगाचें न्हू. मस्त जाणां आमी कितें करता? अशें वचून कुमसार जावन येता, इशेन येवन हांगा पाताक करता. हे न्हय तूं काय घडीत सांगता. एक बायल मनीस स्त्री कुमसाराक गेली काय फादरा कडेन. फादर 2 नाल्ल चोरल्यात. फादर 2 नाल्ल चोरल्यात. हय आनी कितें केलें? आनी कांय ना फादर. 2 नमान मरियम, 2 नमान मरियम. ही न्हू. फादर 3 नमान मरियम म्हणटा. फादर 3 नमान मरियम म्हणटा. नाका घे 2 मन घे पुरो. ना फादर 3 म्हणटा. फादर कित्याक 3 म्हणटाय? फादर थंय वाट्यार आनीक नाल्ल पडला. फादर वेताना तो काण घेवन वेता देखून 3 नमान मरियम म्हणटा. हें आमचें जिवीत. पाताक सोडूंक तयार ना. पातकाचो मोग तसोच आसा. हय आमी कुमसार जातना निर्धार काणूंक आसा आनी मुखार हांव पाताक करना. पातकांचो समय हांव चुकयता, पाताक सांडटा. हे जायचे मोगाचें आमचो निर्धार. संपूर्ण तरान आमी पाताक सोडून जिणी बदलाप म्हणचे तें. पाताक रडचें, पाताक उक्त्यान सांगचें आनी जिणी बदलापाचें.
मोगाच्या न्हू हे हो भाग हांगा आमी रावया आनी मुखल्या भागांत आनी कुमसार जाल्ले आमकां बऱ्याक पडटा या कितें जाता प्रामाणीकपणाचे कुमसाराचो फळ कितें तें पुरा मुखल्या भागांत आमी आयकया आतां आमी ल्हानशें मागणें करया मोगाच्या न्हू सर्गींच्या बाप्पा तूं आशेताय आमच्या सती जिवनाक आमी आमच्या भाताक रडून भाताक उचान सांगून ते संपूर्ण सांडून तुजे कडेन येवचें तूं आशेताय मोगला धन्या आमकां दी करपा तुज्या पवित्र आत्म्या मार्फत आमी संपूर्ण तरान पाताक सांडून नवें जिवीत आपणावंक नवी रचना जावच्याक आमकां दयेन फाव कर म्हूण मागता त्याच तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आमेन आमेन आमेन